हरी उभं राहा. उभं राहा, उभं राहा. गुड बाय एव्हरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आणि तुमकां आवाज येतात आसतलो बॅकग्राऊंड आवाज. सो हांव आसा पोरसान सद्या. कित्याक लागून येयला तेय बीन तुमकां कळटलें. हे पळयात, गेल्या व्हिडियोन तुम्ही पळयलेच आसतले. हे भात हांवें रुजत घातलेले ते आतां म्हाका लावपाक जाय, कारण जितले बेगीन जातले तितले बेगीन हॅरी खावपाक मेळटले. आणि हॅरी बद्दल तुम्ही थोडेशे क्वेश्चन्स केल्ले, तेजे आन्सर दिता हांव मागीर दिता. पयलीं हे काम करून घेता. सो हे आतां रुजत सॉरी हे आतां फुगलेले आसा. आतां म्हाका रुजत घालपाक जाय. सो हांव पयलीं आयदन सुट्टा, कसले कंटेनर मेळटा की ना तें पळयता, कारण म्हाका मातशे मोठेच कंटेनर जाय घालपाक. पळोवया, सोदया कंटेनर. आयदन ना गे घालपाक हे व्हडलें. बरें तस्त कशें जाय आसलें, कित्याक सांगू. म्हाका बकेट तर गावंक ना, तेका लागून हांवें कळसुली कट केली हॅरी खातीर किदें बी. सो भितर आतां माती घालता आनी लावपाक सुरवात करता. सो गायज हांवें माती फील केली. तेजे फातर आसा पळय ते काडून घेता. हॅरी खातीर पळयात कितें कितें करचें पडटा तें. आतां पयलीं ओली करून घेता ती. आणि हे पळयात भात. सगळे घालपाचे मगे. सो हांवें भात घातले. आतां परत एक लेयर मातयेची घालपाक जाय हेचेर. आतां हांव न्हू मातयेची लेयर घालता एक. ते मम्मी थंय न्हू झाडां शिंपता तितल्या. आणि परत उदक. सकाळचे रेडी आसा आमचे. आतां हांव प्लेस करता तेका वताक.
वत पडटा थंय दवरतले. व्हिडिओ शूट करता करता अशें जालें की मोबायलूच म्हजो ऑफ जालो, डायरेक्ट बंद पडलो. बॅटरी लो आसली भरपूर. सो आतां हांवें चार्जिंग लायला आनी आतां परत शूट करता हांव व्हिडिओ. आनी पळयात आं. घे 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 सॉरी घे घे घे. आतां फुडें यो मरे. जो हांव खंय आसा आनी तो खंय आसा पळयात. हे खाल्लें न्हू की तेंच्या पोटान समज कितें आसत आनी हॅरीची लेवूय भरपूर लॉंग आसा. वेट आं सांगता तुमकां, परत पयलीं खावनी तेका. पुरो घे घे. सो काय जालें तेजें खावन. ओके, आतां तुमच्या आतां प्रश्नाची उत्तरां दिता. हे आमी कित्याक घालता तेका? तेका घालता कारण मेन म्हटल्यार गरमेच्या दिसांनी तेका भरपूर वॉमिट्स जाता. कारण तिची लॉंग हेअर आसा, डबल कोटेड आहा तो, तेका लागून. आनी दुसरें म्हणल्यार अदरवायज तेका मेडिसिन्स घालचे पडटा, नाल्यार तेंचे मेडिसिन्स येता गटवेल म्हणून. वॉमीट जर जालें तेंकां जाल्यार ते दिवचे पडटा आमकां. कारण तेजे जो तो लीक करीत रावता पळय, चाटीत रावता लेव, ती तेंचे वचून वचून पोटान रावता आनी मागीर मॅट्स म्हणून जाता, तेंचे गांठी जाता. तेंकां लॉंग लेव आसल्या कारणान गांठी जाता. सो ते पोटान वचून मागीर तेंकां वॉमीट जाता. तेका लागून आमी हे दिता, नॅचरल मेडिसीन म्हणू शकता हे. अदरवायज तेंकां गटवेल म्हणून पावडर येता, तो दिवचो पडटा. आनी एकदां मॅट्स जाले काय ते भरपूर लायक गांठी कशे आसतात नॉर्मली, आनी ते वाडले काय वाडत रावता. सो आमकां ते टायम टू टायम कट करचे पडटा. आनी दुसरो एक प्रश्न विचारलेलो म्हाका, म्हाज्याच फ्रेंडान विचारलेलो, तेका हांव व्हिडियोनसून आन्सर दिता. सो तेणी म्हाका विचारलेलें, तूं डिवॉर्म खंय करता काय म्हणून, डॉक्टरे कडेन व्हरून काय घरा? सो पयलीं हांव डिवॉर्म हॅरीक डॉक्टरा कडेन व्हरूनच करतालें. मिन्स दंतांची टॅबलेट हांव थंय वचूनच दितालें. डिवॉर्म तेका थंयूच करतालें. बट डॉक्टरान म्हाका एडवायस दिली की तूं हांगसर येवं नाका, तुका भरपूर लॉंग पडटा तें. परत व्हडलेशें कांय ना, मेडिसिनूच एक टॅबलेट दिवंक जाय. सो ती हांव आतां घरात दिता तेका. आनी जे थोडे फारशे मेडिसिन्स आहा तेय बीन हांव तेका घरात दिता, व्हरना तेका थंय. सो आमी अशी हॅरीची कॅर घेता. आनी तो पळय तो बाजूला. हॅरी हॅरी सो तुमकां हाय करता तो. म्हाका व्हिडियोय बीन शूट करूंक जाय आतां, एक चॅलेंज व्हिडियो. सो तोय बीन दाखयतलें तुमकां हांव कसो व्हिडिओ शूट करता, तो चॅलेंज व्हिडिओ. रेडी जालें शॉर्ट व्हिडिओ शूट करपाक. मेकअप थोपून रेडी जालें, पण म्हाका मम्मीची एक फरमाईश येयली. फरमाईश कसली आसली सांगात पळोवया. सांगता. मॉपिंग कर आनी मागीर व्हिडिओ शूट कर. यार इतलें इजी नासता घरा कडेन वचोन व्हिडिओ शूट करप, बट करता आनी मेळटा.
हांवें कपडे बीन चेंज केले आनी आतां हांव बसतलें शूट करपाक. सो शूट करतना हांव कितें कितें तयारी करता ती दाखयता तुमकां. हांगसर जे म्हजे खावपाचे आसा आयज ते आसा. आयज सगळे कप केक्स आहात हांवें घेतल्या एन वेजिटेबल्स आहा सगळे रेडी केले आनी एक टायपचे ड्रिंक आसा म्हणूं शकता तुमी. आनी हांगसर आतां हांव कनेक्ट करतलें ट्रायपॉड आनी हांगसर बसतलें. पळयतलें कशें कितें लायट येता ती मोस्टली हांव हांगसर बसून करता. अदरवायज हांव हॉलान बसता. हांगसर कशी कितें लायट येता ती पळयता आनी नाल्यार हॉलान बसता. हॉलानूय बरी लायट येता. पूण व्हिडिओ शूट करतना म्हाका अजिबात आवाज कोताना. शॉर्ट व्हिडिओ स्पेशली ताका लागून प्रॉब्लम जाता. आनी हो म्हजो खजानो हा सगळो दाखयलो तुमकां हांवें. सो म्हाजो खजानो रेडी आसा तो आतां खावप जशें की वन बाय वन खावपाक स्टार्ट करपाचो. बट इतलें इजी नासता शॉर्ट व्हिडिओ शूट करपाक. भले तो धाकटो आसलो तरी त्याच्या फाटल्यान भरपूरशे एफर्ट लागतात. सो चला हांव टायम वेस्ट करच्या पयलीं म्हाजो व्हिडिओ शूट करून घेता पयलीं. म्हाका हेल्प करपाक पळय कोण येयला. आय थिंक सो म्हाजी आयज व्हिडिओ कशीच जावपाक पॉसिबल ना दिसता. जितले हांव रेडी जाता तितले कितें ना कितें काम आसता. आनी आतां हॅरीक पळयात हॅरी कितें करता. हॅरीची नाटकां तर चालूच आसता दीसभर. पळयात दाखयता तुमकां. आवरो तो आवरो. राव तरी मरे स्लो खा मरे तो. उबो कर येते का उबो कर. अरे उबो राहा. उबो राहा उबो राहा. हां गुड बाय. परत एकदा. अच्छा. हॅरी हॅरी उबो राहा रे. हॅरी उबो राहा उबो राहा. एकदा राहा. लास्ट लास्ट. बेगीन बेगीन उबो राहा. राहा रे. एकदा एकदा उबो राहा. राहा बेगीन. अच्छा. पुरा आता पुरो. चला बाय बाय. हा व्हिडिओ शूट करून घेता. फॅनाचा आवाज येतलो प्लीज अवॉइड करा. जो असो सेटअप आसता आनी हो पसारो आसता पळयात. हांगसर पसारो आनी हांगसर सेटअप.
हांव पयलीं व्हिडिओ शूट करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो हे किचड पिचड खाता ते बी तुमकां शॉर्ट व्हिडिओन पळोवंक गावतलेच. सो चला पयलीं खावन घेता. सो गाईज माझा व्हिडिओ शूट झालो, एकदाच झालो आणि आता पसारो हा फकत तो काडपाचो उरला. बट तुमी तुमच्या भितर एक क्वेश्चन पडलो आसतलो, अरे हेनी तर वोदे पिंक कलर घातलेलो आता ग्रीन कसो जालो. सो म्हणजे 2 व्हिडिओ शूट असले, एकाच टायमार 2 करता हांव, मागीर म्हाका बरें पडटा तें. सो तेका लागून हांवें हो कुर्ता चेंज केला आनी हो घातला. एकाच व्हिडिओन 2 घालूं शकना. आनी जेन्ना हांव चॅलेंज व्हिडिओ करता तेन्ना म्हाका आवाजूय कळना, सरावंडींग आवाज आसूंक जायना, नाल्यार तो व्हिडिओ बरो हे जायना. आनी एक सांगां, व्हिडिओ शूट करतना म्हाका फॅन सुद्दां लावंक गावना, कारण आवाज येयलो काय मागीर तो व्हिडिओ पिड्ड्यार जाता. सो आयज 2 व्हिडिओ शूट केलो फायनली हांवें. एक व्हिडिओ करतलें हांव तेजेर, हांव कसो प्रॉपर कसो कितें व्हिडिओ शूट करता तो. आतां तुमकां दाखोवंक सोदतालें बट म्हाजो मोबायल दुसरो बंद पडला आनी दाखोवपाक तुमकां पॉसिबल जावंक ना. बट खरेंच दाखयतलें हांव. व्हिडिओ शूट करून जालो म्हाजो. आतां हांव जेवन घेतालें आनी आयज आमगेर जेवपाक स्पेशल आसा वॅज. दाखयता तुमकां. आनी मेकअप बीन काडलो हांवें आनी यार म्हाका पिंपल येयले ते मोठे पळय, बुरशे दिसता ते. सो चला हांव तुमकां जेवण दाखयता. आमच्या किचनान सनलायट येता डायरेक्ट, पळयात. जेवपाक आसा आयज आमगेर मसूरचो रोस, शीत आनी नाबाची भाजी. तुम्ही बी येयात जेवपाक. काळो तो खुश आहे दुसऱ्या बाई बरोबर, मजेत येतो. कशाला माझं तशी खूप आहे, खूप अवघड असली आणि हांव जेवता आनी मेळटा तुमकां परत. सो गायज टायम जाला 5:30 सांजच्या टायमार आनी कावळ्या आरडटात, आयकूंक येता तुमकां आवाज. सो चला आमी एका रावंडाक या, तुमकां बीन घेवन वयता हांव एका रावंडाक. कावळे येयले, मम्मी कितें तरी हाडलेल्या भशेन दिसलें तांकां. सो चला हांव काळोबा कडेन वयता, दाखयता तुमकां. सो गायज ही आसा आमच्या काळोबा कडेन. कोण तरी आसा. हांव आसा आमच्या काळोबा कडेन, काळोबा देवस्थाना कडेन. आनी बॅकग्रावंड पळयात तुमी, काय बरें ग्रीनरी आसा, सामकी ग्रीन ग्रीन. वत असल्या कारणान तुमकां आतां दिसना, बट सगळें ग्रीन ग्रीन आसा. आनी हें आसा आमचें देवस्थान काळोबा कडलें. सो चला हांव आतां वयता परत घरा. आनी हांगसर हांव बसला, सद्या तर कोणूच ना हांगसर. सो 5 मिनटां बसया म्हटलें. आनी हांगसर बसून न्हू भरपूर बरें दिसता, शांत, वारें बीन बरें मारता आनी ग्रिनरी बरी आसा.
आमचं तांबडो पळय तांबडो आमचं तांबडो आणि बुरसो खंय तरी लोळोन येयला शुअर पळय तांबडो बसलो तांबडे के ऐ ऐ आता ते खबर हा मार पडटलो कारण तो लोळोन येयला खंय तरी आमच्या हांगसर न्हू माकड येयले माकड हांगसर ते पळय दिसलो दिसलो हो पळय उडक्या मारतात हे पळयात हांगसर या पळय 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 सांजचे टायमार भायर बीन बसून कितले बरें दिसता न्हू गांवान स्पेशली भायर बसा रे मातशें रावंड मारा रे फिरा रे मजा येता न्हू एका पळयात हो आतां न्हू तेंकां धरपाक वयता माकडां जशें की तेका मेळटलेच पळयात तो रेडी आसा सामको वचपाक आनी कितलो बुरसो लोळोन येयल्लो आसा शेतान वयता आनी सगळो चिखल काडून येता आनी तो तेंकां धरपाची ट्राय करता धरपाची तर अशी ट्राय करता जशी की तेका मेळटलेच ते आनी आतां न्हू तोरांचो सिजन येता हांगसर दिसता न्हू हे झाड दिसता न्हू एका तोरां लागता भरपूर तोरां लागता सो मागीर आमकां तोरां खावंक गावतली ए आनी तेका तोरां लागपाक बी सुरू जाल्ली ऑलमोस्ट तोरां लागली बी तेका आनी हांव बसलां आनी पिक्चर एन्जॉय करता आनी तुमकां कावळ्याचो आवाज येता आसतलो न्हू इरिटेटींग सामको काव 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 पळय आसलो तो येयलो इतलो लोळोन येयला पळय गे तो आनी हे आसा आमचें घर हे दिसता पळय तें आमचें घर बॅक कॅमेरान दाखयता तुमकां पळयात हे आमचें घर हे दिसता तें सगळीच मम्मी उजो घालता उजो हांगसर काल घातलेलो हांगसर पडटा आतां सदां सारकोच हॅरीचो टायम जाल्लो वॉकिंगाक वचपाचो हॅरीचें तर बेश्टें नांवूच आसता तेज्या बरोबर आमचीय बीन वॉकिंग जाता म्हाजी आनी मम्मीची आनी मम्मीन मास्क घातल्या कारण तिका कोल्ड जाला भरपूर तेका लागून थंड भरला तेका लागून दुसऱ्यांक इन्फेक्शन जावंक जायना म्हणून आनी सांजच्या टायमार सदांच आमचो होच रुटीन आसता हॅरीक पासयेक व्हरपाचो सायड बाय सायड आमी बीन पासय मारता आमचेय बीन गजाली बीन जाता पासय मारता भरता आनी हांगसर न्हू हे काळोबा कडेन तुमी पयल्यात आसतले विडियो सो थंय आमी पासय मारतले आनी हांगा हॅरी पळयात आनी हॅरीची ऑलमोस्ट सगळी कामां जाली सुसुपोटी सगळी जाली कारण ते मेन आसता आनी आतां आमी न्हू गजाली मारीत मारीत घरा येताली भरपूर सांज जाल्ली काळोख पडपाक येयल्लो सो आमचें रावणूय कंप्लीट जालें मारून आनी गजाली बीन जाले सो हॅरीचें बीन सगळें काम जालें सो येवया म्हटलें आनी ऑलमोस्ट आतां घरा येवपाक आमचो रावंड कंप्लीट जालो सो घरा येतरी सो गायज आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका इवन बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरूं नाका त्या कारणान तुमकां म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचें नोटिफिकेशन येतलो आनी प्लीज यार प्लीज 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 रिक्वेस्ट करता एक लायक तरी करात प्लीज
म्हाका बरें दिसतलें तुमी व्हिडिओ खरोच लायक केलेले. सो बाय बाय.